नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। राष्ट्रवादी वांगडा युती जाली ना जाल्यार उमेदवारी सोडपाक तयार। रवी नायकान घालो बॉम्ब। पक्षान उमेदवारी घोषित करपाक वेळ काडिल्ल्यान रवी बेजार। ई ऑक्शनिंग जाले तरी अजून मीन विकते घेतिल्ल्यांनी ते जेटी वेल्यान भरूंक ना। आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिनाचो प्रेस पडलो। उरिल्ले ई ऑक्शना विशीं प्रश्नचिन्ह। थिवी माडेल आनी मये वाठारात शुक्रारा मध्यराती जाल्ल्या चोरयेत 3 लाखांचो म्हाल फारायलो। माडेलांतल्या बंगल्यात चोरी, मया वाठारात 5 देवळां फोडलीं। मायनिंग मंत्रीन काडिल्ल्या खातीरच्या पॅकेजीक कामगार फुडाऱ्यांचो विरोध। 150 कोटीची पॅकेज पूण रीण आसा 1800 कोटींचे। 2 एप्रिलाक पणजे मोर्चो काडपाची तयारी। आणि जीपीएल T20 सर्तीत धेपो क्रिकेट क्लबान रशिया टीमीक मारले 10 विकेटींनी। रवी तेजान मारलो अर्दशेकडो, तोच थारलो मॅन ऑफ द मॅच। सेगीत दुसरे जैत। खबरो विस्तारान। काँग्रेस अधिकृत रितीन उमेदवार घोषित करना आनी थारायले उमेदवार आता काचाबूल जावपाक लागल्यात। राष्ट्रवादी वांगडा युती जायना जाल्यार आपूण उमेदवारी फाटीं घेवंक तयार आसा अशें उत्तरेचो थारिल्लो काँग्रेस उमेदवार रवी नायकान पक्षाक कळयला। रवीन हो बॉम्ब शेनवारा दनपारा घालो। आपली उमेदवारी युती आड येता आसत जाल्यार आपूण कुशीक सरता अशें सरळ रवीन कळयलें। दुसरे वटेन दिल्ली काँग्रेस राष्ट्रवादी युती अजूनय जाता काय ते पळोवपाचे प्रयत्न चल्ल्यात। सार्दिनाची उमेदवारी मात अजून अडून पडल्या। काँग्रेसीचो उमेदवार जाहीर करपाक कळाव जाता आनी एनसीपी बरोबर युती नाशिल्ल्यान रवी नायक वेंचणुकेंतल्यान आंग काडपाक सोदता। रवी नायक शेनवारा प्रुडंटा कडेन उलयलो। एनसीपी आनी काँग्रेसी अलायन्स हे जावपाक जाय। वयल्या लेवलाचेर अजून टॉक जावना। जर कितें तरी आडखळ येता, समज एक नॉर्था सिटा लागून उरता, अलायन्स तुटची न्हू, ती तेंचे कडेन बरो कॅन्डिडेट आहा तो तेणी दवरचो, म्हणजे हायकमांड डिसायड करचें। आमचे शरद पवारान तेणी काँग्रेसीन डिसायड करची आनी ते डिसिशन घेता, ताका म्हाजें मान्यता आसा। म्हणजे आय एम रेडी फॉर दॅट, एक कॉम्प्रोमायज करपाक। गोंयच्या दोनूय उमेदवारांचेर आनी राष्ट्रवादी बरोबर युती करपाचेर काँग्रेसीची दिल्ली शेनवारा राती मेरेन बसका चालू आशिल्ली। आयतारा उमेदवारांच्या नांवाचेर घोशणा करतले अशें खासा गोपांतल्यान समजता। सार्दिनाची उमेदवारी आजून आडकल्या जाल्यार रवी फाटीं सरल्यार वेंचणूक लडोवपाक जितेंद्र देशप्रभू तयार आसा। दक्षिणेंत आजून रेजिनाल्ड काय सार्दीन तें आजून थारना। खासा गोपांतल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण उमेदवारी अधिकृत रितीन घोशीत करपाक कळाव जाल्ल्यान रवी नायक बेजारला। लोकसभा वेंचणुकांची आचारसंहिता लागिल्ली आसतना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान आपल्या फेसबुकाचेर गुंतवणूक धोरण चालीक लावपा संदर्भात घोशणा करून आचारसंहितेचो भंग केला अशें काँग्रेस म्हणटा। Honorable Chief Minister has violated the code of conduct. Last night on his Facebook profile, there has been an announcement made. As you read it, it states that Goa investment policy will be notified by this month end. The policy targets to create 50,000 jobs and facilitate rupees 25,000 crore of new investment into the state. Same was declared in the budget also. But at that time, he had given the reason by saying he has the immunity of the assembly. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। चीनात अर्थीक मंदी आशिल्ल्यान ई पावणेंत मीन घेवपी ट्रेडर्स त्रासांत पडल्यात। गोंयांतले मीन सवाय भितर मेळचे म्हणून चीन आशिल्ले मीन घेवपाचे बंद करतलो असो दुबाव कांय मिनेर उलोवन दाखयतात। गोंयांतले मीन विकते घेवपाक ह्या मुखार कोणूच मुखार येवचो ना अशी भिरांत ते उक्तायतात। गोंयांतल्या वेगवेगळ्या जेटींचेर आशिल्ल्या मिनाची ई पावणी केल्यार आतां 1 म्हयनो जायत आयला। मिनाची पावणी पावोवपी ट्रेडर्स त्रासांत पडपाची शक्यता हरीश मेलवानीन उक्तायल्या। त्या टायमार हे ऑप्शन केल्ले पळय, त्या टायमार जो प्रायस आशिल्लो तो आयज ना। चायनाची इकॉनॉमी स्लो डावन जाली कारणान आनी चायनात बॉन्डाचे डिफॉल्ट बी जाले कारणान चायनाची मार्केट मोव पडली, ताका लागून आयनोरचे प्रायस कमी जाले। सद्याक चीनात मिनाचे रेट देंवल्यात। सद्याक टनाक 105 अमेरिकन डॉलर प्रेस जाला। चीनाची स्टील निर्गतय देंवल्या, ताका लागून स्टील प्रेस देंवला। तज्ञाच्या मता प्रमाण चीनात स्टिलाचो प्रेस $100 परसय देवंक शकता। पावणेर काडिल्ल्या मिनाची निर्गत करपा खातीर गोंय सरकारान खासा वेवस्था करची
अशें हरीश मेलवानीक दिसता. दुसरो मनीस जेन्ना तो वयर परचेस करता पळय आनी तो एक्सपोर्ट करता ताका फोर्स मेजराची प्रोटेक्शन मेळना, कोर्ट ताजे कडच्यान चार्ज मागतालो. आतां ताका ऑल्टरनेटीव असो आसा की स्टेट गव्हर्नमेंटान कोर्टाची फॅसिलिटी कंप्लीट रेक्विजिशन करची इन ऑर्डर टू सॅटिस्फाय द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. आंतरराष्ट्रीय बाजारांत मिनाचे दर देंवल्यार आनीक पावणी जावपाची शक्यताय ना अशी भिरांत हरीश मेलवानीन उक्तायल्या. चायना जेन्ना आतां वयर प्रायस घेवन इतले मरे म्हयनोभर ते घेवचे ना आनी मागीर ते घेतले जेन्ना प्रायस कमी जाता पळय तेन्ना ते प्रायसार कॉन्ट्रॅक्ट करतले आनी 2-3 म्हयने लिफ्ट करतले. ते स्पॉट प्रायसाक देंवयत सकयल वयतले मरे $70 पर्यंत $75 पर्यंत हाडटले तेन्ना ते मागीर कॉन्ट्रॅक्ट सायन करतले मायन ओनर्स कडेन. म्हाका पळय कितें आसा जे कोणाचे कॉन्ट्रॅक्ट आशिल्ले पळय हो माल जेन्ना इंटरनॅशनल वॉटर्सान येता तांचेर ते अरेस्ट करून घे कित्याक तो माल तांचे कॉन्ट्रॅक्टान आशिल्लो. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. थिवी माडेलात आनी दिवचल मया जाल्ल्या चोरयेंत 3 लाखाच्या म्हालाचेर चोरांनी हात मारलो. शुक्रारा मध्यराती ही चोरी जाली. थिवी माडेलांतल्या अब्दुल खानाचो बंगलो चोरांनी फोडलो. चोरांनी 2 लाखांचे सामान चोरले. मये वाठारांतली 5 देवळां चोरांनी फोडलीं. तातूंत सुमार लाखभराचे कॅश चोरयेक गेले. थिवी माडेलांतल्या फाज कॉलनींतल्या अब्दुल करीम खानाचो बंगलो चोरांनी शुक्रारा मध्यान फोडलो. चोरी जाली तेन्ना घरांत कोणूच नाशिल्लो. चोरांनी भांगरावस्ती 80,000 कॅश धरून 2 लाखांचे मालाचेर हात मारलो. सुमार 2 सप्तकां पयलीं ह्याच कॉलनींत अशीच चोरी जाल्ली. मी घरान नासले काल एका गेल्ले मडगांवां गेल्ले ते लग्नाक. सकाळी 8:00 पावले आमी हांगा. पयलीं जाल्यार दोनूय दार मोडून उक्ते केल्ले आसले आनी कबाट बी ओपन करून दवरलेले सगळे सासपून बी. 1 लाख रुपया भांगराचे झाले आणि 80,000 हे असले कॅश. डॅमेज कितके आसा ते हांव सांगूंक शकना. दुसरे वटेन मये वाठारांतली 5 देवळां चोरांनी फोडली. पैरा वाठारांतले हनुमान देवूळ आनी ब्राह्मण देवूळ, भावकयचे रामपुरुश देवूळ आनी वांयगणीचे खेतोबा देवूळ आनी रवळनाथ देवळांतल्यो फंडपेटी चोरांनी फोडल्यो. लाखभराचे कॅश चोरयेक गेले. ही सगळीं देवळां रेल्वे रुळाक तेंकून आशिल्लीं. फाटल्या वर्सा सप्टेंबरान अशेच तरेन ह्याच वाठारांतली 4 ते 5 देवळां चोरांनी फोडिल्लीं. ताचो तपास अजून चालू आसा. पुलिसांनी आपले लक्ष जे आहा पळय रात्रीची जे पेट्रोलिंग करता तेंच्यांनी तशें आपले लक्ष शहरांचेर दवरलेलें आसा आनी हेजो फायदो चोरांनी घेतलो आनी त्याच गांवांत वचून चोरी करता. आनी पुलिसांनी तेंची जी रात्रीची गस्त आहा ती वाडोवची. हेज्या पयलीं चोरी जाल्ली म्हणजे सप्टेंबर म्हयन्यान चोरी जाल्ली. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडटे आनी उदय परब. आता घेऊया एक व्यावसायिक पिसाव.